मांडवीने देगेवली रेंव काढून ती विकपाचो व्यवसाय करप्यांचे रेंव बंदीक लागून हावळ आयला। या व्यावसायिकांची आर्थिक स्थिती मतीत घेऊन तो कायदेशीर करचो अशा मागत फोंड्याच्या रेंव व्यावसायिकांनी वळवय आंदोलन सुरू केला। मोगोपान त्यांच्या ह्या आंदोलनाक तेंको दिला। 2018 सावन रेंव व्यावसायिक तांकां लायसन दिवचे अशें मागत आयल्यात, पूण सरकारान अजून मेरेन ते दिवंक ना। आमचो हो पारंपारीक व्यवसाय, पारंपारीक व्यावसायिकांनी आपली पोटां कशी भरची तांचो प्रस्न। आमचो तो मॅक्झिमम जे गांव आसा जे रहिवासी आसा ते रेती वेवसायाचेर जगता। आमकां सरकारान रेती वेवसाय चालू करपाक दिलो। 2017 सुद्दां आमी रेती वेवसाय चालू केलो आनी 2018सून आमी सरकारा कडेन लायसनां मागता की आमकां कायदेशीर धंदो करपाक दिवचो, पण आमकां आयचो मेरेन परमिटां दिल्लीं ना। आमी हायकोर्टान सुद्दां आमचे पिटिशन फायल केल्ल्या की आमकां परमिटां दिवची म्हणून, तरी सुद्दां आमचें कांय जाल्लें ना। सरकाराक डायरेक्शन दिल्लें आसा हायकोर्टान की तेंचो पारंपारीक रेती वेवसाय करचो। ज्यो कितें फॉर्मेलिटी लागता हो धंदो करपाक त्यो सरकारान करच्यो। NGO कोर्टान वयता की आमी बेकायदेशीर धंदो करता म्हणून आमी बेकायदेशीर धंदो करूंक वचोना। तेन्ना आमकां सरकारान ह्या ऑक्टोबरान, आतां सद्या बॅन पिरियड आसा, तेन्ना ऑक्टोबरान आमचो रेती वेवसाय कायदेशीर आमकां करून दिवचो। तांची बाजू घेतना मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान सरकाराक उजरावन काडला। हायकोर्ट आनी NGOंची ढाल करून भाजपा सरकार त्यांच्या तोंडातलो घास काडून घेवपाक सोदता असो ताचो आरोप। पळयात। कायदे बदलतात, पर्यावरण राखपाक जाय, हे सगळें जरी खरें आसलें जाल्यार पारंपारीक जो धंदो म्हणून जे पयलीं पासून करता त्यांच्या आड आज सरकार त्यांचेर अन्याय कित्याक करता, त्यांच्या आड आज कारवाई कित्याक जाता। हांव ह्या मतदारसंघाचो आमदार आशिल्लो गेल्या 10 वर्सां। 10 वर्सांत तांकां कितल्योश्यो अडचणी अश्योच येताल्यो, पूण त्यांची अडचण त्या वेळार सोडून हो धंदो हांवें चालूच दवरिल्लो, कारण तो पारंपारीक आसा। कारण ह्या वेवसायाचेर कितलीशीं कुटुंबां ह्या वाठारांत जगता हें सरकारान लक्षांत दवरलें। हे भायले लोक न्ही, हे गोंयकार, नीज गोंयकार हे सरकारान लक्षांत दवरूंक जाय। आज हे युवक, पयलीं हेंचे जाणटेले काडटाले, आज हे युवक काडटा रेंव, तांकां नोकरी ना, सरकार नोकरी दिवंक शकना, म्हणून ते ह्या पारंपारीक धंद्यात उतरलेले आसा। आनी अशा वेळार आज ह्या कोरोनाच्या महामारीत गेली 2 वर्सां ते बारीक बारीक रेंव काडून जगपाक सोदता, पोटाक आपल्या कितें कुटुंबाक दिवपाक सोदता, तोय बी घास सरकार काडटा आनी नांव हायकोर्टाचें लायता, कोणाचे NGOचें लायता। सरकारा कडेन 5 वर्सां सरकारान कितें केलें? कायदो बदलून कायदो करून ताका लायसन दिवपाक जायना। तो कितें नवो वेवसाय न्ही, तो जुनो वेवसाय। सरकारान तांकां कायदो, वायन डिपार्टमेंट, सगळ्या डिपार्टमेंटांनी तांकां लायसन दिवपाक जायनाशिल्लें। दिल्ली लायसनां तुमी रिन्यू करना, कितें चल्लां? आतां परत इलेक्शनां येतले, हाताक बांगड्यो घालून इलेक्शनां भोंवम सांगता तांकां। चल्लां कितें? ह्या लोकांचे, गोंयकाराक तर तुमी सांबाळूंक शकना, तुमी सांबाळटले कोणाक? मागीर बरखास्त करा सरकार। हेंचो तर प्रश्न बारीक लोकांचे तर सोडोवपाक जायना, तुमी बरखास्त करात। कशें फुडें वचपाचें हें चिंत। तुजे कडेन सगळें अख्खें मंत्रिमंडळ आसा, अख्खो 30 आमदाराचो तुका पाठिंबो आसा, तूं कितेंय मागू करूं शकता विधानसभेत ठराव घेवन। कित्याक करना ह्या ल्हान लोकांचें सारकें? गोविंद गावडेन सांगले हो प्रश्न पुराय गोंयाचो। वर्सभरा आदीं आमी ह्या संदर्भात बसका घेतल्या। केस हायकोर्टात आशिल्ल्यान आत्तां भाश्य करप योग्य न्हय, पूण तांकां योग्य न्याय मेळून दितलो अशें ताणें उतर दिलें। आयकात गोविंद गावडेची उतरां। म्हाका दिसता हेच जे आमचे पारंपारीक रेंवकार जे आसात, ह्या सगळ्या रेंवकारांक घेवन, जावं ते मागीर बेतकीचे आसूं, वळवयचे आसूं किंवा आमोणेच्या ब्रिजा पोंदचे जे रेंव जो पारंपारीक जे काडटात, त्यांच्या मागणेचे नुसार आमी एक मुख्यमंत्र्याच्या अधिकाऱ्या सकल किंवा बाकीचे सगळे जे अधिकारी जे आसात, दोन्ही जिल्हाधिकारी आशिल्ले, अशी तरेची एक बैठक आमी घेतिल्ली आशिल्ली। जी मांडवी जी रिव्हर जी आसात, त्या मांडवी रिव्हरचो आज स्टडी रिपोर्ट आणि जेणे करून हो प्रस्ताव जो आसा तो आमकां NGTन हो रिपोर्ट आमकां मांडून आमकां मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल तातूंत भितर आमकां क्लियरन्स घेवपाचें आसा। आणि ही
प्रामुख्यान आमी बैठक बरेच वर्स पयलीं 1 वर्स पयलीं हांवें घेतिल्ली आशिल्ली आनी तेदे वेळावयले हे सगळे पारंपारीक जे रेवकार जे आसात ते म्हाका भेटूय दिवपाक येयल्ले आशिल्ले आनी ताणीन एक उच्चारलेलें आशिल्लें की आज पर्यंत गोंयचे इतिहासान अशी तरेची मिटींग कोणीच घेवं नाशिल्ली. आमी तुजे आभार व्यक्त करतात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्या सगळ्यांक सहकार्य करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता आज जर त्यांचे लायसन्स रिन्युअल करची किंवा फ्रेश लायसन्स दिवचे हे सातत्यान जर कोण जर फॉलोअप जर करता जाल्यार गोविंद गावडे करता. आता एखादे वेळ निवडणुकीचो वेळ आसा ज्या वेळाचेर 10 वर्सां हे लोकांक परमनंट लायसन्स दिवची अशें कोणाक दिसलें ना की जशें काम जालें तशें वयज मेलो अशे तरेची ही प्रतिक्रिया जावन आसात. पूण हांव लोकां खातीर आसा. म्हाकाय खबर आसा प्रत्येकाचें पोट आसा ह्या कोरोनाच्या वेळाचेर सगळ्यांक त्रासदायक ठरिल्लें आसा. पूण ह्या सगळ्या गोश्टीच्यान तांकां मुखार व्हरपा खातीर म्हजो हो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.